शिमला यूपी प्रकल्पांक थळाव्यांचो विरोध चालूच आसा। आमका नाका युनिटी मॉल आमका नाका अशी घोषणा करीत युनिटी मॉलाक थळाव्यांनी तशेंच हेर गोंयच्या लोकांनी खर विरोध केला। शिमला तळ्याच्या वाठारात युनिटी मॉल प्रकल्पाचे काम सुरू जालां। हाचे आड 28 डिसेंबर सावन शिमलाच्या थळाव्यांचे उपोषण सुरू आसा। आयतारा उपोषण सुरू आशिल्ल्या थळाचेर व्हडली बसका जाली। हे बसकेक विरोधी पक्ष फुडारी तशेंच हेर समाज वावुरपी हाजीर आशिल्ले। ह्या यूपी प्रकल्पा आड आमचें आंदोलन चालूच उरतलें। आता खात्यांनी वचून निवेदनां लेगीत भेटयतले असो थाराव सभेत संमत जालो। आयतारा उचित वाडो माडेल वाठारांतल्या एका 70 वर्सांच्या बायलेची कूड न्हंय तुफेताना सापडली। थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केले उपरांत उजो पालोवपी जवानांनी तिका वयर काडली। अधिकाऱ्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ही कूड बिबीजान उडेकरी ह्या 70 वर्सांच्या बायलेची आसा। ती अवचित वाडो थिवी हांगची रावपी। तिच्या मरणाचें कारण अजून मुखार येवंक ना। पुलीस फुडलो तपास करतात। दिवचलच्या लाखिरे वाठारांतलो गोरवांचो एक गोठो बेकायदो आशिल्ल्याचो दावो करून पालिकेन तो मोडपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात। एकतर बुधवारा मेरेन हो गोठो काडात ना जाल्यार तो मोडटले अशी नोटीस दिवचल पालिकेन संबंदीत गोठ्याच्या धन्याक दिल्या। आमचो गोठो वाचयात असो दावो संबंदीत धनगर फामिलीन केला। मजगती हो गोठो बेकायदेशीर गोठ्याविशीं धनिया कडेन कसलीच कागदपत्रां ना अशें बोड्डे कम्युनिटीचो अध्यक्ष सांगता। सावजोदेदी आर्यल वाठारांत रातयाच हायट बॅरियर हाडून बसयिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो। ह्या हायट बॅरियराक लागून गांवांत येवपी बसींची येरादारी बंद जाल्या। जाका लागून इश्कोलांत वचपी भुरग्यांक त्रास सोंसचो पडटा। सरकारान रेल्वेक लागून भुरग्यांचो फुडार पिड्ड्यार करचो न्हय हो प्रश्न जाता तितले बेगीन तडीक लावचो आनी आमकां थाकाय दिवची अशें थळाव्यांचें गाराणें आसा। हडफडेच्या बज भायर रोमियो लेन उजो लागपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावितांक जल्मठेप दिवची अशी मागणी 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या पिडीताच्या फामिलीन केल्या। ह्या प्रकरणाचो खर विरोध करपाक दिल्लीत खर आंदोलन केले। तशेंच ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास जावचो अशी तांची मागणी आसा।
आयतारा 4 जानेराक गोमंतक टीव्हीक 4 वर्सां पुराय जालीं. ह्याच निमतान गोमंतक टीव्हीच्या कर्मचाऱ्यांनी एकवटान जमून हो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार सुरवेक सावन गोमंतक टीव्ही कडेन जोडून आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांचो लेगीत भोवमान केलो. गोयच्या करंजाळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातू चड प्रमाणात आसतात. गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या वैज्ञानिक अभ्यासांतल्यान अशें दिसून आयलां. नेमान हे नुस्तें खाल्ल्यार भलायकेचो धोको निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी दिल्ल्यान लोकांनी भंय उक्तायला. जाल्यार हे सगळे दिशाभूल करपाचे प्रकार चल्ल्यात. नुस्तें खोल दर्यांतल्यान येता आनी आमी नुस्त्याची पोसवण करिनात. ह्यो पुर्वजांच्यो राखणी अजून मेरेन चालूच आसा आनी आसतल्यो. सुमार 100 वर्सां जालीं कागाळ ना आतांच कित्याक तिडकल्ले राखणकार जाप मागतात. पेडण्या गरवाडा वाठारात मिठाचो व्यवसाय करपी प्रवीण बगळी हांणी आपल्या मिठा घरांत मिठाचें उत्पादन करपा खातीर काम सुरू केल्लें आसा. देखून फुडल्या सप्तकांत मिठाचें उत्पादन जातलें असो विश्वास प्रवीण बगळी हांणी उक्तायला. प्रवीण हांणी आपल्या पुर्वजांच्या काळासावन चलत आयिल्लो हो व्यवसाय तिगोवन दवरला. ह्या व्यवसायात फामिलीय मजत करता अशें प्रवीण बगळी सांगता. धालो हो एक लोककला प्रकार. गावागावांनी धालांचे मांड फुलतात. धालांच्या मांडांचेर धालो गितां वांगडाच फुगडी आनी हेर वेगवेगळे खेळ खेळटात. मयेच्या केळबाय वाड्याचेर 5 राती धालो मनयतात. वाड्यावयली 100 बायलां धाल्यात उमेदीन वांटेकार जातात. मयेच्या केळबाय वाड्याचेर श्री वन देवीच्यो धालो परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयल्यो. लग्न प्रकार, पिंगळी आनी हेर कार्यावळींनी आयतारा मांड दवरून धाल्याची सांगताय जाली. फाटल्या वर्सान नाकेरी बेतूल वाठारांत एका बारूद बंकरात स्फोट जाल्लो. त्या उपरांत संबंधितांनी खर दखल घेवन हेर बारूदचे बंकर बंद उडोवपाचो आदेश जारी केलो. पण ही दखल फक्त लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपा खातीर आशिल्ली वय. आयज मेरेन वाठारांतल्या ह्या धोक्याच्या बंकराचो प्रश्न तडीक लागनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी धोको उक्तायला.
भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण दिल्ली, हरियाणा, चंडीगड, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ओडिशा खातीर धुक्याच्या वातावरणा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, जम्मू काश्मीर तसेच उत्तर पूर्व राज्यां खातीर खर धुक्याचो अदमास उक्तायला. त्या भायर फुडल्या 3 ते 4 दिसां खातीर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगड, उत्तर प्रदेश, बिहारां खातीर पोल्ड वेव्हाची शिटकावणी दिल्या. देशभरात शेनवारा 3 जानेवारी दिसाक वर्साचो पयलो वुल्फ मून पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या रातीक चंद्रान सदच्या परस 30% चड उजवाड पाकळिल्ल्याचे सगळ्यांक अणभवपाक मेळ्ळें. वेंचणूक आयोगान तयार केल्ले ECI नेट ह्या ॲपाच्या सुदारणा बाबतीत कांय सुचोवण्यो दिवपाक सांगल्या. नागरिकांनी ह्या ॲपाचो उपेग करून गरजेच्या सुदारणा विशींची 10 जानेवारी 2026 मेरेन म्हायती दिवपाचो सल्लो वेंचणूक आयोगान केला. ह्या ॲपाचो ट्रायल व्हर्जन कांय नागरिकां खातीर उपलब्ध करून दिवन ह्या ॲपाच्या कामगिरी विशीं फीडबॅक घेवन फुडें गरजेचे बदल करतले अशें कळटा. मध्य प्रदेशातल्या इंदोरांतल्या एका धक्कादायक घडणूक तडार आयल्या. प्रदूषित उदकाक लागून 15 निष्पाप लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. ह्या घडणुकेंत आनीकूय 6 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ल्याचें कळटा. संबंदीत प्राधिकरणान अजून लक्ष घालून सध्या हो पुराय प्रकार तपासपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. च्या विशीं जायते गैरसमज आसात. च्या पिल्यार तोंड काळे जाता वा ओठ काळे जातात अशेंय कांय समज आसात. तशेंच चड च्या पिल्यार बायलांक वांजपण जाता अशेंय कांय म्हणटात. च्या, कॉफी वा जायत्या पेयां मदीं कॅफिनाचें प्रमाण व्हड प्रमाणांत आसता. कॅफिन ल्हव ल्हव आमच्या जिविताचो एक अभिन्न घटक जावपाक लागला. जायते जाण दिसांतल्यान 4 ते 5 फावटी च्या वा कॉफी पितात, जे भलायकेक बरें न्हय. चड प्रमाणांत च्या पिल्यार प्रजनन क्षमतायेचेरूय वायट परिणाम जाता अशें जायत्या अभ्यासांतल्यान दिसून आयलां.
2050 मेरेन भारतात 21.8 कोटी दादले आणि 23.1 कोटी बायलो मोटसाणीचे बळी पडू येतात. वाटतं 44.9 कोटी लोकसंख्येचे लागीं 75% लोक हांकां बळी पडटले असो अदमास लॅन्सेटाच्या एका नव्या अभ्यासात आसा. संवसारीक पावण्यार 2050 मेरेन सगळ्या प्रौढ भुरग्यांक मदले अर्दे परस चड आणि नेणट्या भुरग्यांमदली 75% भुरगीं चड वजनाचे वा मोटसाणेक बळी पडटले अशें अभ्यासात म्हणलां. बालपणांतल्या कुपोशणाक लागून प्रौढावस्थेत मोटसाण येता. हाका लागून टायप 2 गोडेमूत आणि काळीज आणि रक्ताच्या शिऱ्यांसंबंधी रोग आणि कांय विशिष्ट कर्करोग अशा विकारांचो बेगीन जावपाचो धोको वाडटा. भारतात भुरग्यांमदी ओबेसिटी आणि चड वजनाचे प्रमाण 1990 0.46 कोटी वेल्यान 2021 1.3 कोटींचेर पावले आणि 2050 ते 1.6 कोटी मेरेन वाडपाचो अदमास आसा. आमी आमच्या आहारात तेलाचो उपेग कमी करून शारिरीक क्रिया वाडोवपाची खर गरज आशिल्ल्याचें तज्ञांचें म्हणणें. भायल्या खाणांच्या सेवनात वाड जाल्ल्या कारणान स्थूलतायेचें प्रमाणूय वाडलां. तरणाट्यां स्थूलतायेचें प्रमाण चड पळोवपाक मेळटा, जाका लागून गोडेमूत काळजाचो आता ते भायर साबार तरेचे कॅन्सर लेगीत जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. बदलते जिणेशैलीक लागूनच दुयेंसांनी वाड जाल्ली आसा अशें दोतोर म्हणटात. ते खातीर आतां पोशक आहार खासा करून घरांत रांदिल्ले जेवणाचें सेवन करचें असो सल्लो दोतोरांनी दिला, जाका लागून स्थूलतायेक लागून जावपी दुयेंसांचेर आळो येवपाक मजत जातली. मोटसाण सारकिल्ले दुयेंस संवसारभर नेटान वाडत आसा. तशेंच मोटसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाच्या प्रमाणांतूय वाड जाल्या. खासा करून तरणाट्यां मदीं हें प्रमाण चड वाडिल्ल्याचें एका अभ्यासात दिसून आयलां. अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेंत फाटल्या 20 वर्सांत मोटसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाचें प्रमाण 3 पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां. भारतातूय हें संकश्ट दिसता. जंय जिणे पद्दतींत बदल, शारीकरण, आहाराची चुकीची संवय ह्या दुयेंसांचे मुखेल घटक अभ्यासांतल्यान दिसून आयले. मध्यम पिरायेच्या दादल्यांक बायलां परस मोटसाण आनी काळजाच्या दुयेंसांक लागून मरण येवपाचें प्रमाण खूब चड आसता. अमेरिकेंत 1999 वर्सांत दर 1 लाख लोकां फाटल्यान 2.1 मरणाच्या आंकड्यावेल्यान 2020 वर्सा 7.2 म्हळ्यार 243% वाड जाल्या. संधिवात ही आता एका सामान्य दुयेंस जावन रावला. हातूंत संधीचे दुखण्याक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडटात. खासा करून हे जाणट्यां मदीं चड पळोवपाक मेळटा. संधिवाताचो त्रास जावप्यांनी हळद, नुस्तें, पाल्याची भाजी, बेरीज, ड्राय फ्रुट्स आदी खाणा जेवणाचें सेवन केल्यार ह्या दुखण्यापासून निसव वेळ येता. हळद ही भारतीय मातयेंतली आशिल्ल्यान वखदी गुणांन भरिल्ली आसा. जातूंत आशिल्ले एंटी इन्फ्लेमेटरी आनी एंटी ऑक्सिडंट गुणधर्मांक फायदेशीर थारतात. तशेंच पाल्याची भाजी खाल्ली जाल्यार म्हत्वाची जीवनसत्वां, खनिजां मेळटात. त्या भायर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असतात आणि ह्या सगळ्यांचो हाडांच्या भलायकेचे आणि सांध्याचे कार्य करपाक मजत करता. भाजयेच्या पानांच्या रंगात वनस्पती रसायनां असतात, जांचे गुणधर्म कुडीक बरे पडटात. ड्रायफ्रुट्स खाल्ल्यान ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड आशिल्ल्यान संधिवाताची लक्षणां उणी करपाक मजत जाता. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या, जाका लागून आयज काल फास्ट फूडाचें वाडटें सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचें हें अति सेवन कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मुठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरां परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतलीं अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयलां. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तताय मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना खंय. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शियांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता.
या सगळ्यात तापमानाक जापसालदार थाराव येता शरीराक पूरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय. जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानात जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवपाक जाय. तंत्रज्ञानाच्या विंगड प्रयोगाचो आमी सातत्यान उपेग करतात. घराघरांनी खाण जेवण साठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचो वापर करपाक लागले. फ्रिजान भाजीपालो फळां तशेंच हेर पदार्थ बरे उरतात. मात फ्रिजान दवरिल्लें खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितलें बरें आनी वायट तें जाणून घेवया. लसूण ही केन्नाच सोलिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच ती फ्रिजान दवरची न्हय. अशें करता आसत तर आतांच बंद करात, कारण हाका लागून कॅन्सर सारक्या रोगाचो धोको वाडूं येता. लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरपाक जाय. तशेंच आले लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरले तर ते विखारी जावं येता. तांदूळ लेगीत आमी केन्ना फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना. भाजयेंत वा हेर पदार्थांनी वापरिल्लो कांदो सुद्दां आमी फ्रिजांत दवरतात, मात फ्रिजांत दवरिल्लो हो कांदो भलायके खातीर हानिकारक थारूं येता. फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या भलायकी आणि केंटकी विद्यापीठाच्या मार्की कॅन्सर केंद्राच्या संशोधकांनी केल्ल्या अभ्यासात चड चरबी आशिल्ले चड साकर आशिल्ले आहार खाल्ल्यान फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यताय जोडल्या. अशा आहारांतल्यान ग्लायकोजनाची पातळी वाडटा. बदलते जिणेशैलीक लागून सध्या तरणाटे फक्त भायलें जेवण खाण जे चड करून तेलकट आनी चरबी वाडोवपी आसता ताका पसंती दितात. देखून आहारात समतोल आसप खूब गरजेचें आसा, जाका लागून अशा तरेच्या रोगांचेर आळो हाडपाक मजत जाता. कोविड काळांतल्यान बरीच फामाद जाल्ली डोलो 650 ही गुळी सगळ्यांचीच आवडीची जाल्ली खरी, मात जोर थंडी वा तकली दुखली तशेंच आंग दुखिल्ल्यान लोक आतांच ही गुळी घेवपाक पसंती करता. मात ह्या गुळयेचें सेवन भलायके खातीर कितलें बरें हाचेर आतां संशोधन चालू आसा. ह्या अहवाला प्रमाण जेम्स ह्या चॉकलेटी प्रमाणे लोक ही गुळी घेतात अशें दिसून आयलां. ह्या गुळयेंत 650 mg पॅरासिटामॉलाचें प्रमाण आसता. जर दुयेंती ही गुळी दिसाक 2 ते 3 फावट घेता आसत तर 4 वरांच्या गॅपान घेवपाक जाय, कारण पुराय 24 वरांत 4000 mg परस मायज सेवन जावपाक जायना अशें अभ्यासांतल्यान मुखार आयलां. ह्या गुळयेच्या अतिसेवनाक लागून लिव्हराचेर परिणाम जावं येता अशें अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जालां. दर एकल्याक ह्या गुळयेच्या सेवनाचे वेगवेगळे सायड इफेक्ट्स आसूं येतात, तेन्ना दोतोराच्या सल्ल्या बगर डोलो 650 ही गुळी घेवप टाळची. आधुनिक काळात तंत्रज्ञानात जाल्ल्या म्हत्वाच्या बदलांक लागून दर एकल्याच्या हातांत आतां दीस रात मोबायल हो पळोवपाक मेळटा. ल्हान आसूं तरण्या पिरायेची आसूं वा जाणटी सगळ्यांकूच ह्या मोबायलान आपल्या जाळ तोडला. आनी दीसभर ह्या मोबायलाचो उपेग केल्यार तुमच्या दोळ्यांचेर ताण हो येतलोच. ते भायर रातच्या वेळार जर न्हिदच्या पयलीं खूब काळ तुमी फोनाचो वापर करता आसत तर हाका लागून इन्सोमनिया सारके दुयेंस जावपाची शक्यताय आतां अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. मनशाक न्हीद ही खूब म्हत्वाची आसता. मोबायलाच्या उपेगाक लागून न्हिदे कडेन आतां लोकांनी फाट केल्ल्यान दर एकल्यान दीसभरात मोबायल फोनाचो वापर हो मर्यादीत करचो, जेणे करून फुडाराक जावपी भयानक परिणामां पासून तुमी स्वताची राखण करपाक शकतले.